16B कायद्यान कसल्यो त्रुटी असल्यो देखून एक कलम काढून ताच्या जाग्यार 39A हाडपाक सोदतात असो प्रश्न विरोधकांनी विचारलो. 39A हाडले तरी ताचो गैरवापर जावचो ना हाची कितें गॅरंटी अशें तांचें म्हणणें. हेच दुरुस्तेक आमदार वेंझी व्हिएगश, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आनी विरेश बोरकारान खर विरोध केलो. ते उठून सभापती म्हऱ्यान गेले. वेंझी कसोच आयकपाक तयार नाशिल्लो देखून निमाणे कडेन ताका मार्शलान वरवीं सभाघरा भायर काडचो पडलो. Fearful of getting 17-2 stayed, government is now seeking desperately to introduce Section 39A. Thus, 39A is a bypass strategy for getting out the hot water over 17-2. The next point is, present proposal under Section 39A shows same arbitrary character as 16B. मुडचे 16B आहा तशेंच हे 39A उलयता. Now this amendment proposed is of similar nature of 16B and arbitrary changes are proposed for all areas except eco-sensitive zones. However, Speaker sir, 90% of all the changes made 16B and 18.2 are from eco-sensitive zones. हो आतां 39A हाड म्हणटा ह्यो मिसयूज जावपा ना म्हणून कितें गॅरंटी आहा. जेन्ना एक झोन चेंज जाता तेन्ना सायडीचे प्लॉटाचेर इफेक्ट जाता, तेजेरय स्टडी जावपाक जाय. एक झोन चेंज जालो म्हणटरी सो हांव मागता स्पिकर सांग 16B एक क्लॉज आहलो, प्रोवायडेड दॅट ऑल सच चेंजीस आर इन पब्लीक इंट्रस्ट एंड आर नोटिफायड टू द पब्लीक in order to make sure that all zone changes are only for public interest, not private interest. So here 39A ना आनी 39A फकत 30 days दिता, थिंगा 2 म्हयने दिल्ले आनी हिंगा फकत बोर्ड एप्रुवल करता, गव्हर्मेंटा पासून वचना. सो हो 39A मिसयूज जावपाचे जायत चान्सीस आहा. If that money taken from 16B official, I did not say official first, and now I'm saying official, what is to be done? Crores of money has been come in your government treasury. ते पैसे हुंग वयतले 16B चे पैसे येयले ते. You all are going to take it directly 16B ते 17B कोन 39 कोतले ओ ते पैसे लोकांक रिटर्न दितले. 17.2 already allowed correction of zone. 39.3 existing in the book allows correction of errors in a regional plan. I'm doubtful if this will stand scrutiny in court of law. I had already said when 17.2 was being introduced, why not come with a new regional plan? The reason is your horizon period of RPG 2021 is over. So you have the entire canvas before you where you can make all the corrections, put in public domain and do a new plan. दुसरे वटेन प्रादेशीक आराखडो म्हणटा तो आसतलो की ना हाचेर स्पश्टीकरण दिवपाची मागणी आमदार विजयान केल्ली. लोकसंख्या वाडल्या ताका लागून झोन बदलपाकूच जाय, तशेंच इको सेन्सिटिव्ह झोनाक हात लावचो ना हेवूय मंत्र्यान स्पश्ट करचे अशें विजयान मागिल्ले. The only doubts that can come are potential for misuse or overuse, because you are putting that thing that eco-sensitive zone आपण touch करचो ना, पण misuse जावंक जायना. Environmental consideration म्हणटे आसपाक जाय. Public participation तुवें 30 दिसाचे घेतला, केन्ना केन्ना कमी जावंक शकता. Haphazard development जावपाक जायना. जितले हांव निलेश काब्रालाचें एग्री जाता की कुडचडे गांवान गांव न्ही तो सिटी जाल्ली, सिटीचो गांव केलो रिजनल प्लॅनान, तो परतो शहर जावची हें ताजो डिमांड आहा, पूण गांव आहा ते शहर जावंक जायना. सो स्पिकर सर, म्हजो एक डिमांड आहा की सरकारान क्लॅरिटी दिवची फॉर द सेक ऑफ सर्वसामान्य गोंयकार की रिजनल प्लॅन म्हणटा ते कितें. सॉल्ट पॅन, कॅटल पॉन्ड तशेंच हेर जमनींचो झोन बदलपाचे यत्न जाल्लो, ताकाच लागून 39A हाडपाची गरज आशिल्ल्याचे मंत्री विश्वजीत राणेन स्पश्ट केले. प्रादेशीक आराखड्यांतल्यो चुको दुरुस्त करपा खातीर 17-2 हाडलो. ऑर्चर्डान रावता तांकांय न्याय दिवपाक जाय, तशेंच सैम आनी शाश्वत उदरगतीचो विचार करून सगळ्यो गजाली करपाक जाय अशी जाप मंत्री विश्वजितान दिली. पूण आयज रिजनल प्लॅन बिकम्स तो आमी बेस प्लॅन धरूनच आमी फुडें वयता, कित्याक आमी ताका एलिमिनेट करूं शकना. आनी तो एक बेस प्लॅन खंय त्रुटी जाल्या कितें आहा तें आमचे कडेन रेकॉर्डार आहा आनी म्हणून ते रेकॉर्ड घेवन आमी वेगळ्या तरेन ते एक हँडल करपाचो 17.2 आमी जर हाडले. प्रश्न असो आसा की 17.2 आमी हाडपाचो उद्देश इतलोच आशिल्लो जे रिजनल प्लॅनान जे कितें करेक्शन करपाक जाय आनी म्हणूनच तो आमी हाडला.
त्याच बरोबर केन्ना केन्ना वयर सगळ्यो जावं येत ताका करेक्शन आनी ज्युडिशियसली यूज करपाची गरज आसा. पूण आयज चेंज ऑफ लँड यूज आमी आयज 39A आमी हे हाडटा इतल्याच खातीर की 16B हे रिप्लेस करून ह्या माध्यमांतल्यान आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आयज पर्यंत लोक ऑर्चर्डान रावतात आनी घरां बांदतात आनी त्या लोकांक बी न्याय दिवंक जाय. फक्त कन्स्ट्रक्शन आनी व्हडले कन्स्ट्रक्शनाक न दिता त्या ल्हान लोकांक बी दिवपाची गरज आसा. ताका एक मेकॅनिझम जाग्यार हाडपाची गरज आसा. म्हणून अमेंडमेंट्स हाडटा. अमेंडमेंट्स असेंब्लीन कित्याक येता इतल्याच खातीर की आमकां ह्यो अमेंडमेंट्स हाडून आमी मागीर तो वेगवेगळे विशय आमी थंय सोडूं शकता. आयज तुमी कितलेंय जर सांगलें की आमकां एक वेगळ्या तरेची विचारधारा कोणी तरी सांगलें की कार्बन फुटप्रिंटाचो विशय IGCB कडेन आमी टायप केला की प्रत्येक प्लॅन जो आहा तो IGCB कडल्यान प्रोविजनल प्लॅन आनी फायनल प्लॅन तो ते इम्प्लिमेंट करपाचो ते अप्रूव केल्यारूच ते स्टॅम्प दिल्यारूच आमी तो प्रोजेक्ट प्लॅन आमी फायल सायन करूं शकता. हे सगळे गोष्टी जेन्ना आमी हाडटा आमी एनवायरमेंट आनी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाचो विचार करून वेगळ्या तरेन हाडपाचो आमी प्रयत्न. प्रत्येक गोश्ट संशयचे दृश्टीन जर हावजान आमी पळोवपाक लागले आनी तर ताका कांय अर्थ ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.